म्हाजें नांव पुष्ट निवळ गांवकर, म्हाजी पंच मेंबर आनी आतां मागे एज प्रेजेंट मागे बायल आसा पंच मेंबर म्हणटा कुर्डी पंचायत वाडे. आमी सांग्यावयले रणकस आमी लोक आमी येवपाचें कारण म्हळ्यार इतलेंच की आमचे थंय आमकां गव्हर्मेंटान जेन्ना सालाना डॅम जालें तेन्ना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां एग्रीकल्चर रोवपाक दिली आनी 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदपाक दिली. आमी वाड्या म्हणटा 450 लोक आमी स्थलांतर जाले म्हणजे आमी रिव्हिजन जालें आनी आमी थंय रावपाक लागले. कांय तरान आमी ते ऊस आमी रोवपाक लागले आनी तेजेर आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना फॅक्टरी घाली तेजेर आमी ऊस रोवपाक लागले. ऊस रोयता आतां ऑटोनॉमीक आमच्या ऊसाचेर आमगे जग चलपाक लागलो. सगळें भुरगीं बाळां आमी शिक्षण हें तें आमी सगळें केलें. आतां ऑलरेडी ती संजीवनी म्हणटू बंद जाली. तुमकां सगळें गोंयच्या लोकांक खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा. तो विशय सोड, आतां बंद जाली ती बंद जाली. आतां थंय गव्हर्मेंटाची जमीन भायर खूब अशी पडीक आसली म्हणजे ते जमनी कांय जायना आसलें म्हणून ते लोकांक दिवना आसली तेणी आनी बेश्टी आसलेली बुडना आसली जमीन. त्या लोकांक आमी लोक हे आमगे गरीब लोक आसा ते सगळे आमगे एसटी लोक आमगेले आदिवासी म्हणटा ते आतां आदिवासी लोक आमगे थंय साजरे करता. आमी आदिवासी लोक आमी थंय कणगां कितें आमी रोवन आमी तो भाजीपालो रोवन बाजारार हाडून आमी आतां ते पोट भरताले. आतां पयर अकस्मात कितें जालें ती जमीन गव्हर्मेंटान ताका सर्वे केली आनी ताका फातर घातले आनी थंय मेन म्हळ्यार ते जमनीचेर आमगेले हिंदू क्रेडिटम आमगेले मशान मुजें आसा आनी त्या हितूंतले आमी लांकडां बिकडां हाडून आमी ते आमगे मोडी सगळी आमी दहन करताले. गव्हर्मेंटान आतां ते अकस्मात ते फेन्सींग म्हणजे मशीन घालपाक लागले आनी ती झाड बीड ओडून ती फेन्सींग करपाक लागले. तेन्ना हांव गेलो आनी ते बाबा हें कितें करता म्हणून आमी ते आडयलें आनी तांकां विचारलें ना तर अशें आसा आमी अशें करपाक मेळटा ती जमीन तुमी मेळपाना तुमी हें केला तुमी एनरोलमेंट केला अशें म्हणून ते आमकां म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें सद्याक काम तरी बंद दवर आतां तरी एसटी बंद दवर. तेणें तें बंद दवरलें. हेका तेका तेंगे डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंटा वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक कळयलें आनी WRD मिनिस्टरान म्हाका सांगलें की 8 दीस राव 8 दीस 28 तारखेर बुधवार दीस 11 वरांचेर आपल्या तुमी हें कर म्हणून. आतां आमगे मिटींग जाल्या खंय जाल्या हांगा मिटींग जाल्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेजे कडेन जाल्या. आनी आतां तो कितें सांगता ती जमीन तुमकां मेळची ना ती जमीन आमकां जाय अशें म्हणटा. हांव फक्त गव्हर्मेंटाक इतलें सांगता आमी धरणकार लोक वयली सायडीन पळोवपाक गेल्यार आमगे वायल्ड लायफ बाउंड्री आनी सकयल सायडीन डॅम उदक आमी ते दोनूय मदीं आसा. वयली फॉरेस्ट वायल्ड लायफ आनी सगळे डॅम आमी मदीं आसा. थोडीच जमीन ती गव्हर्मेंटाक जमीन आसलेली ती जमीन लोक वचून हे कणगां हें तें करून पोट भरताले. आतां ती जमीन आसा हे धरणाक आसा तो 1 रुपया सुद्दां आमकां धरणाचो आमकां फायदो जावं ना. फक्त दिली कितें तेणी आमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या आनी 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदून दिल्ली कडेन आसा. तन बरें कांयच ना. आनी त्याच 10,000 स्क्वेअर मिटर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 आनी भाव 100-100, 200-200, 1,000 अशी जमीन आमी थोडे पडला. एक घरां 400 स्क्वेअर मिटर घरां आमी 4-4, 5-5 भाव आमी रावता 400 स्क्वेअर मिटर जमनी म्हळ्यार कितले आमी अनवास बघता ते बरें. आनी जर हें डॅम जावन जर आमकां तर ती ही जमीन सुद्दां जर आमकां आनंद लुटपाक मेळना आनी कणगां हें तर मागीर आनी कितें उरलां. त्या जमनीचेर तुमी कणगां आनी कितें कितें आमी काजू बी आसा आमगे थोडी लोकांचे खंय एक काज घातले ते काजू आमी हें करून खाताले. पण सरकारान तुमकां दिल्लो जागो पयलीं ना आमकां दिलो तो सेपरेट हो तेंगेलो सरकाराली जमीन. आमी कितें म्हणटा सरकाराली जमीन सरकारा कडेन दवरात आमकां कांयच रांगना. पूण आमचे कडेन कितें तरी हें घेया कितें टॅक्स घेया बाबा जमीन एक आसा असं म्हणून. आतां तुमी वयर सारी फॉरेस्ट ती जमीन काडून त्या फॉरेस्टाक दिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिता. कितें काडटा म्हणटा अजून कांय सांगना म्हणटा सांगता म्हणटा आतां. जमीन कितली आसा जमीन आतां तेणी एंक्वायर केली 50-60 हजार आसतली. तुमची पर्सनल जमीन आमची पर्सनल जमीन आसा ती वेगळी थोड्यांक मेळना. कितली आसा आमचे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती जमीन वेगळी. ही गव्हर्मेंटाची जमीन आमी एंग्रोजमेंट करून कितें कणगां बितां करून खाताली ती जमीन. 40 वर्सां बरें हे सगळ्या लोकांक जमीन आसा अशी म्हणून ना. मिसींग फॅमिली भितर आसा लोक मिसींग फॅमिली आतां कोण आमी जाले ताका 70 लोक आमगे मिसींग फॅमिली आसलो तो म्हणटा कोर्टांतल्यान तुमगे भायर पडला त्या लोकांक दिवची अशें म्हणून आमकां ना. आमकां दिल्यार म्हणटा आमचेर येता म्हणटा कोण म्हणटा सुभाष सर म्हणटा. तुम्ही गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आतां एनक्रोच केल्या म्हटल्यार पळय हय पण अशें एनक्रोच करप सारकें ना. एंग्रोज करप सारकी ना गव्हर्मेंटाची जमीन न्हू ती आमी एंग्रोज करप आनी त्या जमनीची आमी दावो करना. आमी फक्त दावो कित्याक करता आमची मशान भुमी आसा. आमकां जर फाल्यां घंटे एक बॉडी तो जायतलो जाल्यार आमकां लांकडां हाडपा ना म्हणून हांव पंच म्हणून ते फुडें चलना. म्हणजे ती जमीन तरी ते कुडक्या तरी आमकां दवरात ती फॉरेस्टान तरी आमी लांकूड व्हरून हाडटले. हय रोवपा खातीर आमी खावपा रोवन खावची आमकां नाका. आतां 40 वर्सां जाली 40 वर्सां रोयता आमी
हय आमी सगळं सांग्यार बाजारांत मार्केटिंग करता न्हू लोक कणगां रोयता झाड कणगां रोयता कितें कितें रोयता आनी काजू बी जाल्या थोड्या थोड्या लोकांनी घातल्या आमकां आतां कितें आमी सरकारा जमीन आमकां दी म्हणना पूण ती सरकारा कडेन दवर आनी आमचे कडेन कितें ना धरणकसाक फायदो कितें आसा आमकां हो विषय तुमच्या आमदाराक खबर आसा आमदाराक हो विशय जातना आमदारा मेळ्ळो आमदारा हांवें सांगलें कोण आमदार तुमचो सुभाष फळदेसाय आनी तेणी सांगला तो डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर कितें सांगता तें आयकय आनी मागीर आपूण तेजे कडेन उलयत म्हूण सांगला हांव तेजे फुडें पर्सनली वचोन मेळ्ळो त्या स्पॉटार येयला तेका हांवें दाखयलें बाबा ही आमगे अशें आसा अशें आसा आपूण कितें म्हणटा तूं लक्ष घालता म्हूण सांगला आनी आपूण कितें म्हणटा पळयता म्हूण सांगलें तेणी फार्म आसा तुमी टोटल थंय फार्मास आसा 10-15 लोक फार्मास म्हणजे ते मड्डेचे हे कणगां भाजी रोवपी 10-15 आसा पूण सगळे लोक रोयता त्या जाग्यार तुमचे घरा बिरा त्या जागेर खंयच्या ना त्या जाग्यार घर ना त्या जाग्यार पिकावळ वर्साची कितली आसता तुका अंदाजान हांव वर्साची गेल्यार ते हजारान जातली कोण एक 5,000 करता कोण 10,000 करता तेजे कितें पड पडटा न्ही लोक हांव कितें म्हणटा ती फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंटाक दिवन फायदो कितें आसा दुसरें म्हणल्यार आतां तो प्रोजेक्ट येत तो आमच्या गांवच्या लोकांक कितें फायदो जातलो कसलो हे प्रोजेक्ट येता सांगना हो प्रोजेक्ट कसलो येतो म्हणटा आमकां सांगना तो तो सांगतो न्हू आमकां जाय म्हणटा न्हू थंय प्रोजेक्ट म्हणटा न्हू तो ना कितें करता बाबा झाडां रोयता ना ग्रीनरी करता कितें करता तें कळपाक जालें न्हू इतल्या वर्सांक पूण तो सांगना न्ही तें आमकां हांवें कितें सांगलें तुमी कितें करता तें आमकां सांगा अमके फायदो जातलो म्हणून आमकां सांगा आमकां बाबा कितलो फायदो जातलो गांवच्या लोकांक सांग्यार वाडे कुर्डी विलेज सांग्यार कुर्डी पंचायत हय कुर्डी हय कुर्डी लोक आमी सालांतर पूण थंय धाडल्या न्ही आमकां हय दिला आमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर हेका कित्याक सगल्यांक दिवना थोडे लोक मिसींग फॅमिली उरली न्हू कितले सुमार उरले मिसिंग 72 सुमार 72 हय आतां तेंच विचारलें काय आमगे लोकांक जमीन दिवपा आसतना तुमी तेका कशी जमीन हे करता काय तो म्हणजे कोर्टांतल्यान भायर पडना ही जमीन तुमकां 72 लोकांक दिवपाची आमकां हें ना म्हणटा कायदो ना म्हणटा आमकां कायद्यान दिवपा मेळना कोर्टाच्यान कशें भायर पडलो हायकोर्टाच्यान खंय भायर पडना ते लोकांना नाक म्हणून सांगले म्हणटा तो आमकां कांय खबर ना पूण अजून पर्यंत ती फॅमिली आसा आतां 72 हय सगळे फॅमिली आसा ती खंय रावता ती थंय रावता इलिगल रावता कोणी 100 मिटर जागा मेळ्ळा अशी बेश्टी रावता ती खंय